प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ तेव्हा आमच्या काकूळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळ्या सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ तेव्हा आमच्या काकूळदारा मोगचनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमिस्ता म्हणून मागता आनी ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गा मीस जावन भेटयता अमित लुईस ल्हान फुलवाडो देवदीन लुईस आनी सल्डाना कुटुंबाच्या आल्मा बसोन मीस भेटयता अमित लुईस ल्हान फुलवाडो देवदीन डिमेल्लो आनी डिसोजाच्या कुटुंबाच्या आल्मा बसोन मीस भेटयता जीवन डिमेल्लो आनी कुटुंब नित्य दरवाडो ह्या सर्ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया आनी आमची ते सवां आमची मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी विशेष कृपा आमी जोन घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावं आमी सोम्याच्या वेदी बोवारी एक कुटाम जावन सांगाता जमल्या आयची देव स्तुती देव आमचो मोग करता आनी निरंतर आमच्या लागीं उलोवंक खुशी व्हरता म्हणलो संदेश दिता आमी देवाचो मोग करूं आनी ताका सदांच आयकूं गरज आसली कृपा ह्या मिसाच्या वेळार मागया हे मिसाचें बलिदान आमी फोत परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवसान सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूका सोम्या काकूका क्रिस्ता काकूका क्रिस्ता काकूका सोम्या काकूका महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तळेवा बापासो
तुका भाकरता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्य देवा देवाचे शिरी तू संसाराचे पाप काढताय आमची तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पोहे एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थुया मोगाळ बापा फोडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणावर बी तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सस्ताचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं ताणें म्हळें मनशा पुता हांव तुका इस्रायल परदेशी म्हजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटां तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला ती हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां तुवें तांकां सांगूंक जाय सर्वेस्पर अशें म्हणटा ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावूं कित्याक ती एक विद्रोही घराणें तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें देवाचें उतर हें देवाचे वळख सर्वेस्परान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात सर्वेस्परान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात तुझे सोम्या उबारता म्हजे सोम्या सर्गी आसाय दर्याच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसात सर्वेस्परान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात साकरणेचे दोळे तेच्या धनिनीच्या हाताचेर आसलेले बरे आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसात ताणें आमची काकूळ करीसर ताचेर आमी ते ठेवल्या सर्वेस्परान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात सर्वेस्परान काकूळ करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप
भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्या आसादारान उगडापा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्व पडनाय म्हणून म्हजे कुडींत एक पडापडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता. हांव गर्व पडान म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मण म्हजे तोंड पयस सरू म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करच्या खातीर म्हजे अस्कतकायेच्या कुडीक वडवीक हांव खुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पासून म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरवाणी, कश्ट अणवरांनी, दगदण्यांनी, आटाविट्यांनी, म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरवाणी हांव दोजोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत येतना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचे उतार्ये. देवाचे वडोवकार. Alleluia, 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 alleluia. सरस्वराचो आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक करूंक म्हाका ताणें धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू थंयचो भायर सरन आपल्या शिसां सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबताचो दीस येताच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवण आयकल्ले साबार जाणां अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंय तावन आयलें? हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावयेत आनी हातांनी असली असऱ्यां घडटात तें कशें? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय गे? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमांवचो हो भाव न्हय गे? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय गे? अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्यां दैऱ्यां मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरन तांकां बरीं केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. देव निरंतरी मनशांचो मोग करता. आनी आयच्या सुरवेर आमी आयकल्ले बरे, देव मनशा कडेन उलोवंक अत्रेकता. हर एक फावटी, हर एका वेळार, हर एका काळार मनशाचो मोग करता आनी तांचे कडेन उलोवंक दुसऱ्या दुसऱ्या रितींनी तो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर वेळा काळांत ताणें जायत्या प्रवादींक धाडलें ताची उतरां दिवंक. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत
असल्या एका प्रवादीक आमी पळयता आनी तो जावन आसा एजेकियल. क्रिस्त पूर्वच्या 597 इस्वेंत जेजू जल्माच्या 597 वर्सां आदीं नेबुखाडनेझर जेरुजालेम सगळें नाश केलें आनी जेरुजालेमांतलें कितें पुरा ताका व्हरूंक जाता तें सगळें ताणें आस्त बदीक व्हेलें. तितलें मात्र न्ही, इस्रायलीच्या घटमूट मनशांक कोण थंय गरजेक पडटा तसल्यांक ताणें बंदेंत घालन आपल्या गांवाक बाबिलोनाक ताणें देशांतर काणी घेवन गेलो. आनी तांचे पैकी एजेकियेली एकलो. एजेकियेलाक बंदीत घालन थंयसर त्या लोकां मदें तो एजेकियल आसलो. एजेकियल जल्मलो जेरुजालेमांत आनी थंयसर तो आसता आसतना जेरेमिया प्रवादीची ताका वळख जाल्ली आनी त्या खातीर जेरेमिया कोण म्हूण ताका गळीत आसले. जेरेमियाचें प्रवाद ताणें आयकल्लें आनी तोय प्रवादी जावंक आसा म्हूण ताका कळीत नासलें. 597 इसवी जाल्या उपरांत सुमार 6 वर्सांनी एजेकियेलाक देवाचें उतर आयलें. तो बंदडेंत आसा. बंदडेंत आसल्यार देवाचें उतर ताका आयलें, वच आनी म्हज्या लोकांक प्रवाद कर, म्हज्या लोकांक प्रवाद कर. ते तुका आयकशे नात जाल्यार तांकां प्रवाद तुवें करी जाय, कित्याक तुका हांवें धाडचें, म्हजें उतर त्या लोकांक दीत जाय. ते म्हाका तुका निराकर्शितले आनी तुजे सांगता म्हाकाय निराकर्शितले म्हणालो देव. आनी एजेकियल प्रवादी ते दाळा थावन आपलें मौन ना जाल्यार कित्याक ताका बेन दिसतालें आनी तो देवाचें उतर परगटूंक लागता आनी देवाचें उतर लोकांक तो सांगता. पूण लोक ताचें आयकना, ते बंदडेंत आसले. आनी त्या वेळार तो एजेकियल सांगता आनी थोड्याच वर्सांनी वचून नेबुखाडनेझर राय जेरुजालेमाचें देवाळ नाश करतलो. त्या दाळा तें घडोवंक नासलें. जेरुजालेमाचें तें टेंपल नाश करचें घडोवंक नासलें. आनी जेरेमियानी सांगलें तेंच आनी एजेकियल प्रवादीनी सांगलें तेंच तें जेरुजालेमाचें देवाळ तो नाश करतलो म्हणून. आनी तशेंच जालें. थोड्या काळा उपरांत एजेकियेलान आनी जेरेमियान सांगलें बरी तशेंच घडलें आनी ताणें देवाळ नाश केलें. हें पयल्या वाचपाचो सारांश आनी आयच्या आमच्या प्रसंगाक हें एक इंट्रोडक्शन म्हूण हांवें सांगत जाय. कित्याक म्हळ्यार ताणें एजेकियल प्रवादीन बापनाक मौन ना जाल्यार देवाचें उतर तो आयकलो आनी देवाचें उतर लोकांक दिवंक तो मुखार गेलो. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता एक प्रामुख्य गडीत तें जावन आसा जेजू आपल्या स्वंत गांवाक आयलो. तो खंय गेल्लो? तो जॉर्दन न्हंयेक गेल्लो. थंयसर जुवांतान ताणें स्नान घेतलें. 40 दीस ताणें उपास केल्लो आनी स्नान घेतल्या उपरांत जायत्या गांवांनी ताणें शिकयल्लें आनी निमाणें आपल्याच गांवाक तो फाटीं येता. आपल्या गांवाक तो फाटीं येता आनी नाजरेतांत तो येवन तांच्या सिनागोगाक वता एका साबाताच्या दिसा. आनी आमी कशें एक मनीस शिकपी मनीस आमच्या गांवाक येत जाल्यार आनी तो बरो फेमस जाल्यार ताका आमी खंयच्याय सभेंत उठोवन उलोवंक दिता. तशेंच जेजूच्या विशयांत तांणी आयकल्लें त्या खातीर जेजूक तो सांगतात आज देवाचें उतर तूं वाच आनी देवाचें उतर आमकां विवर्सून सांग. आनी ताका ताच्या हातांत एक कोवळो दिलो, देवाच्या उतराचो कोवळो. जेजून तो उक्तो केलो आनी उक्तो करतना ताका मेळ्ळें इसाया प्रवादीन बरयल्लें तें ग्रंथ ताचो 61 अध्याय ताका मेळ्ळो. आनी तो तांकां उचारन सांगलो
हांगासर मार्काच्या वांजेलांत आमकां तें आयकूंक मेळना, ताका ताणें खाली तो पवित्र पुस्तकाचो कवळो काण गेलो आनी वाचलो म्हणून मात्र आसा, पूण लूक ह्याच गणितांत आमकां सांगता जेजून तो कवळो काण गेलो, वाचलो इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलो, आनी थंयसर ताका मेळ्ळें वाक्य तें, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका विंसला आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक आनी कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी जेलांत आसल्यांक सुटका दिवंक ताणें म्हाका आयच्या दिसा धाडला. आनी हें वाक्य तुमी आयकत आसतना म्हजें तें पूर्ण जालें म्हणटा जेजू. हें आयकून तांकां आयकूंक जावना थोड्यांक, कित्याक देवाच्या पुता विशांत या मेसिया विशांत मेसिया आपुणूच म्हणून तो जेजू उलयता देखून ताका एक्सेप्ट करूंक या ताका स्विकार करूंक तांच्यान जालें ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूक ते जाणा आसले, मोरयेचो पूत म्हूण ते जाणा आसले. हांगा मार्क सांगता तो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हंगी, आनी लूक सांगता तो जुजेचो पूत म्हणून आमकां सुतारी जुजेचो पूत म्हणून आमकां सांगता. कित्याक भोवशा जुजे तवळ मोर्न पावल्लो त्या खातीर मार्क म्हणटा तो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हंगी. आनी तो सुतारी वय आनी त्या सुताऱ्याच्या तोंडान तावन ही मोलादीक उतरां कशीं येतात तें तांचें अजाप जावन आसलें. तें आयच्या दिसा मार्क आमकां सांगता. तशेंच लुकाच्या वांजेलांत तेंच आमी वाचता. देवाचो आत्मा म्हजेर आसा, ताणें म्हाका धाडला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हेंच जेजू करूंक आयिल्लो आनी तो देवाचो मोग दाखोवंक तो आयिल्लो. आनी अशें आसता जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वळो थोड्यांनी ताका स्विकार केलो आनी थोड्यांनी ताका स्विकार करूंक ना. आनी हांगासर वांजेलांत आमी आयकल्लीं उतरां, मार्काची उतरां आमी आयकत हर एका प्रवादीक हर एक कडेन मान मेळटा, गौरव मेळटा, पूण आपल्या स्वंत गांवांत तो मान आनी गौरव मेळना. आनी जेजूकी तशेंच जालें. ताच्या गांवांत नजरेतांत तांच्या सिनागोगांत ताका मान आनी गौरव मेळोवंक ना. आनी त्या खातीर जेजूक भोवच बेजार जाता, कित्याक ताका थंयसर गौरव मेळोवंक ना देखून. कित्याक हेरे कडेन तो गेल्ले कडेन ताचें उतरां आयकूंक हारी हारीनी लोक येतालो, पूण हांगासर लोकांक गणने ना जालें. तर त्या जेजूक स्विकार केल्लें कोणें? कसल्या मनशांनी स्विकार केल्लें? ते दुर्बळे गवळी आयिल्ले सुरवेर जेजू जल्मल्ल्या तवळ, उदेंतीचे जाणटे आयिल्ले, रायते जाल्यार ते खालतेपणान ते आयिल्ले. आनी उपरांत कोणें स्विकार केलो? त्या दाळाच्या त्या दुर्बळ्या धाकट्या लोकांन ताका स्विकार केलो, पिडेस्तांनी ताका स्विकार केलो, आनी मोरयेनच ताच्या आवयन ताका मेसिया म्हणून स्विकार केलो. हे सवार जण आसले तांणी जेजूक स्विकार केल्लें. कोणें स्विकार करूंक ना? स्विकार करनातल्या पंगडांत आसले फारिजेव, याजक आनी हेरोद आनी थोडे. आनी जेजूक एक्सेप्ट केल्ले या स्विकार केल्ले जावन आसले थोडे पातकी, आनी तांचे पैकी जाक्केऊस आसलो, मोरी मगदलेन आसली, ती कोटी स्त्री आसली, समारियागारन स्त्री आसली, उजव्या हाताचो चोर आसलो. हे सकळ जेजूक स्विकार करतात. तर जेजूक स्विकार केलें तांणी कशें, कित्याक जावंक पुरो? जेजूक स्विकार करनातल्यांनी कित्याक स्विकार करूंक ना? स्विकार केल्ले खाली एका खातीर ते दुर्बळे जावन आसले, एक ते वीक या बलहीन जावन आसले, त्या खातीर तांणी जेजूक मेसिया म्हणून स्विकार केलें. आनी कोण गर्वी जावन आसले, हांकारी जावन आसले, ग्रेस्त जावन आसले, तांणी जेजूक निराकरशिलो. जेजूक निराकरशिले हांचे पैकी हेरोदी एकलो. तर आज
जेजूक निराकरशिल्ल्या आनी जेजूक स्वीकारशिल्ल्या मनशां आमी खंय आसांव तें गरजेचें. जेजूक कोणें स्वीकार केलो? दुर्बळ्यांनी, कोणाक गत आतरनातले ते, आनी कोणाक कांय बोळना तांणी, आनी कोण गर्वी आसात, कोण हंकारी आसात तांणी जेजूक सोडलो, निराकरशिलो. म्हाका आज हे चान्स मेळ्ळा. हांवें जेजूक स्वीकारशिला. जेजूक हांवें स्वीकारशिला केदाळा म्हज्या बाप्तिस्मांत दाळा आनी म्हज्या क्रिस्मांत दाळा. हांव खुमसार जाता आसतना, हांव खुमगारखाण घेता आसतना ह्या गणितांनी हांवें स्वीकार केला. पूण एक पोटी स्वीकार केल्यार पावना आनी मस्त पोटी आमी परत परत आमी तें स्वीकार केल्लें गणीत आमी रिन्यू करचें पडटा. कशें ह्या ज्याक आपल्यो आंगवण्यो त्या तेलां बेंजार करच्या त्या दिसांत ते आंगवण्यो ते रिन्यू करतात या परत करतात. सिस्टरां तांचे आंगवण्यो परत परत करतात या ते उडासाक हाडतात. तशें आमी जेजूक पातयेता. जेजूक आमी स्वीकार केला म्हणलें आमी पातयेवंक आसा आनी आमी स्वीकार करूंक आसा. परत परत आमी तें करूंक आसा. कित्याक देवान आमकां आपयला. नी नन्न करेदे देवा निन हिंदे ना बंदे देवा ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. म्हाका तुवें आपयलाय देवा आनी हांव तुज्या आपण्याक पाळो दिवन आयलां. आवयच्या गर्भांत हांव आसतना म्हाका तुवें आपयल्लोय, म्हाका तुवें विंचून काडलोय आनी ते दाळांत हांवें तुका स्विकारशिला. आतां हांवें परत तेंचो स्विकारचें कार्यक्रम म्हज्या जिणेंत परत परत हांवें करूंक आसा. ते दाळा मात्र हांव क्रिस्ताचो खरो साक्षी जावंक साध्य जाता. आनी कशें तें जाता, खंयच्या रितीन हांवें तें करूंक जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी एक प्रामुख्य वाक्य पावलाचें आमी आयकलें. म्हाका देवान ल्हान करच्या खातीर, म्हाका म्हज्या गर्वांतलो काडच्या खातीर म्हज्या कुडींत एक ताणें दूख दिल्या, एक पडापड दिल्या. ती म्हाका काडूंक जायना. ती म्हाका देवाचो उडास घडये घडये करता. आनी हांवें देवा कडेन मागलें, मस्त पोटी मागलें. तो म्हणटा 3 पोटी मागलें. या 3 पोटी म्हळ्यार मस्त पोटी मागलें. आनी देवान म्हाका सांगलें एकच उतर, म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हजी कृपा तुका पुरो. आनी आज जेजू कडेन हांवें आनी तुवें मागल्यार आमकां तेंचो सांगता, म्हजी कृपा तुजे कडेन आसा, म्हजी कृपा तुका पुरो. ती कृपा तूं खाण घे आनी हांवें तुका सांगचें उतरां आयक. कशें एजेकियेलाक तांणी त्या पालेस्तिना तांच्या गांवांत इस्रायल पर्जेन ना केलो आनी तशेंच जेरेमियाक ना केलो आनी जेजूक नजरेतांत ना केलो. तशेंच आमी साबार पोटी जेजूक ना करता. केदाळा हांव म्हज्याच गर्वांत आनी हंकारांत बरो नासतना, म्हज्याच ग्रेस्तकायेंत हांव आसतना, म्हज्या त्याच बोळाचेर हांव होदोन आसतना ते दाळा जेजू म्हाका नाका म्हूण ताका निराकरसिता. केदाळा हांव अस्कत जावन आसा, केदाळा हांव पिडेस्त जावन आसा, केदाळा हांव दुर्बळो जावन आसा, केदाळा म्हजे वरवीं कांयच करूंक तांकना. त्या वेळार जेजूच्या पांयांक हांव येता म्हळ्यार जेजूक स्विकारसिता. तर आयच्या दिसा सवाल एकच बाकी जाला. म्हज्या जेजूक हांवें केदाळा स्विकारसिता, केदाळा निराकरसिता. घडयो दुसऱ्यो दुसऱ्यो आसात. एकाच दिसाक साबार पोटी जेजूक हांव ना करता जावंक पुरो. म्हज्या गर्वांत आनी हंकारांत भरतना, म्हज्या बोळांत भरतना, म्हज्या पयशांक लेखतना,
ह्या म्हज्या त्या आमाल पियोनाक लब्धत आसतना ह्या म्हज्या स्त्री लंपटतनाक थंयसर आपूण थंयसर आसतना ह्या वेळार जेजूक कुशीन दवरता ताका निराकर्शिता केदाळ हांव स्विकारसिता म्हजे थंय अस्कत काय आसा म्हाका पिडा आयल्या ती गूण जायना म्हण म्हाका गोत्त आसा हांवें मागल्लें म्हाका मेळना म्हण गोत्त आसा ते दाळ हांव जेजूक स्विकारसिता फावला बरी हांव जेजू कडेन मागतां परत परत मागतां आनी ते दाळ म्हाका मेळची जाप एकच तें जावन आसा म्हजी कृपा तुका पुरो. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्यो सकड संगती आमी आयकल्यो आनी खंयच्याय प्रवादीक आपल्या स्वंत गांवांत सोडनो हेरे कडेन मान गौरव मेळटा. जेजू आमच्याच गांवचो जेजू आमच्याच गांवचो वय नजरेतांत जल्मल्लो थंय व्हड जाल्लो थंय ताणें शिकोवण दिल्ली पूण ताच्या अपोस्तला मुखांतर ताच्या मिशनरी मुखांतर आमचे कडेन तो उलयला आनी त्या खातीर ताणें उलयल्लें आमकां पावलां देखून आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आमचें कमिटमेंट आमी कितें जेजूक स्विकार केलां तें आमी रिन्यू करया या परत नवें तें आमी करया. देखून तूं तयार आसाय की तें जावन आसा एक सवाल. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पददार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी आदित्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुताता निप जाला बापानी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतारान स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजूक केल्लें तेंच कमिटमेंट या जेजूक केल्ली ती भेटोवनी आमी परत परत आमच्या जिवितांत आमी ती नवी करूंक आसा. त्या खातीर आमची मागणी आतां देवाक भेटोवन दिवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पयस सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन धैर्यान तुजें उतार परगटूंक आनी आधुनीक संवसारांत खरे प्रवादी जावन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तुजी खुशी समजून घेवंक आनी तुज्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रवादाचे मिसांव स्विकार केल्ल्या याजाक धार्मीक आनी लायकांक तुजे कृपेन भर. आपल्या मिसावांत येवच्या कश्टांक भियेन आसतना धैर्यान हो वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मदें तुजे उतार परगटूंक दडलेल्या प्रवाद्यांक मानान लेखून तांचे मारिफात तुवें परगटचें उतार स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेन वळवळच्या आनी उतार प्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक गरजेचो आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी बोळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी तुजो ताळो आयकून तुजो मोग वळखून तुज्या मिसावांत वांटो घेवंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचो तूं निरंतरी मोग करताय आनी आमचे कडेन उलोवंक आशेताय. आमचे कडेन उलोवच्या खातीर तुज्या प्रवादींक आमकां वेळा काळाक धाडटाय आनी त्या प्रवादीक आमी स्विकारसून तांची उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलोवंक गरजेची कृपा आमकां लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 93 C1. आयल्या आमी तुझे वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी की आमी पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी कानी. घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची, घे बापा ही काणी कामची. मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवोवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकांनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बले वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदराणी सस्नच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मरीतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनू वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पवित्र सभेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपण सोबरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणीक तुजे मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दमदता आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद ता देवा बराबर सामारिया गोरेट्टी बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आंदा सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचें बागान आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकातांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सवेच्या भोवरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ल्यान ती आमी सर सुभागी. तूं म्हजे उतरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीवो बुंडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तूं नंदन करसो. सासणी सुका व्हरून पावसो सासणी सुका पावसो. सोम्या तुका सेवकत येता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. बापा, हे देवर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पातून साजुता देवा आमचे पासोद विनाती पात्रोन साजुता देवा आमचे पासोद विनाती पात्रोन साजुता देवा आमचे पासोद विनाती सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बग्यो जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरिश्त कश्टा अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरती सरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर परवसून ही म्हजी गजान नांव तुज्या पुणशेता पातयेनीन आयलां. मोगाचेनो एक घडी आमचे दोळे धांपया. मौनपणान आमचो पात्रोण सांत सांजूदता देव असाध्य आसलें ताच्या विनंतेन साध्य करचो सांत त्या देखून ह्या घडये आमची सर्त मागणी आमच्या पात्रोन सांता मारिपा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून एक घडी मागया. आमचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर मागया. प्रत्येक जावन परगांवांत दवरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तसो सोमी जेजू क्रिस्त राखून दी सांबाळून दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. ल्हान फूल वाड्यांतली आमची एक मालगडी भयण 83 वर्सांची आस्पत्रेंत दाखल जाल्या आनी ह्या घडये तिचें ऑपरेशन आस्पत्रेंत चलोवन आसा तें सगळें बरें जावं दी. तिका बरी भलायकी मेळोवन दी.
बेगीनच तिच्या कुटुंबाक घरा फाटी येवचें तें भाग सोमी तिका लाभो दी म्हणून ह्या आमच्या भयणी खातीर आमी विशेश तरान मागया. तशेंच तुमच्या लागीं कोणें मागोवंक सांगलां त्या भावंडां खातीर आमी एक घडी भर मागया. आनी इतर आमची सर तेसावां मागणी वैयक्तीक आमचे सुख दूख आमचे समस्ये कश्ट सगळे आमच्या पात्रोन सान्नां मारिपाक सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करून एक घडी आमी मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडय. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक बरोवसो दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे खांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो आनी सर पुदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पानसंको 203 पेज नंबर 203. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुडिया. दिसा दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना आनवारांनी राखून व्हरता. सतानी तीन जीव आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुडिया. मोगाळ पुता सोय हांव मारी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे करुणेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्यवाणी